गोंयचें प्रशासन चलना म्हूण एक गोंयकार राजन घाटे आझाद मैदानाचेर उपासाक बशिल्लो. उपासाच्या 10व्या राती घाटेक आझाद मैदानाचेर मारपाचो प्रयत्न जालो. 11व्या रातीक घाटेची भलायकी बरी ना जाली. उपरांत ताका बांबोळे मेडिकलांत उपचार करपा खातीर दवरलो. राजन घाटेचें आंदोलन चालूच रावचें म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आझाद मैदानाचेर एका दिसाच्या सत्याग्रहाक बसला. काँग्रेसीची सगळी टीम चोडणकाराक तेंको दिवपा खातीर ताचे बरोबर आझाद मैदानाचेर बसल्या. राजन घाटे सारक्या गोंयकाराची गोंयच्या लोकांक गरज आसा. राजन घाटेन उपास सोडचो आनी दुसऱ्या खंयच्याय वाटेन आंदोलन चालू दवरचें अशी मागणी चोडणकारान केल्या. आमी एक दिसाचो सत्याग्रह आमी काल अनाउन्स केल्लो की सद्याक गोंय राज्यान दोन म्हत्व व्यक्तींचे जे लायफ आसा ते सामके हेजेर आसा. आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर बाब पर्रीकर आनी आमचे RTI एक्टिविस्ट राजन घाटे. सो आयची आमची जी एक दिसाची आमची उपोशणां आसा ती बेजिकली तांचे कडेन दोगां कडेन मागपाक की दोगांयनी हट्ट सोडचो वा मनोहर पर्रीकरान आपल्या मुख्यमंत्र्याची राजिनामा दिवचो आनी आपल्या आरोग्या कडेन केंद्रीत करचें. कारण तेजें आरोग्य आनी मनोहर पर्रीकर हो गोंयचे दृश्टीन खूब म्हत्वाचो. सो तेजें आरोग्य सुदारपाक जाय. सो ते मागणी करपा खातीर आमी आयज एक दिसाची उपोशणां करता. तशेंच बाब राजन घाटे जवळ जवळ 11 दीस जाले गोंय राज्याच्या वतीन तो उपोशणां करता. सो तेणें आपली उपोशणां फाटीं घेवची. सो दोगांयचे हेल्थ इम्प्रूव जावपाक मेळटलें. सो ही एकूच मागणी करपा खातीर आयज आमी एक लक्षणीय उपोशणां सत्याग्रह आयज हांगा केल्लो आसा. हो सरकार इतलो गुंगीन आसा तो फक्त पयशे कशे करप हेच्या फाटल्यान लागलेलो आसा आनी गोंय राज्याचेर लक्ष ना. कॅबिनेट मिटींग जायना, गोंयांक सरकार चलना. सो गव्हर्नराक एड एंड एडवायज करपाक कावन्सील ऑफ मिनिस्टर लागता, तें गोंयांक ना. सो अशें करून खंयच्या राज्यांक चलना. काल सगळ्यांनी कॉन्स्टिट्युशनल डे ऑर्गनायज केला जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस गोंयांक आसा आनी सरकार कशें करून कॉन्स्टिट्युशनल डे लोक कशें करून कॉन्स्टिट्युशनल डे ऑब्जर्व करपाक शकता. म्हणजे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे एक मुख्यमंत्री आसपाक एक कावन्सील ऑफ मिनिस्टर आसपाक आनी तेंची रेगुलर मिटींग आसपाक आनी तेणी गव्हर्नराक हेल्प एडवायज करपाक जाय. सो तेंच गोंयांक घडना आनी गोंयचे लोक सगळे चिंतेन आसात ह्याच मागणी खातीर. आनी आज RTI एक्टिविस्ट उपोशणां करतात, लोक रस्त्यार येतात. सो तांकां सगळ्यांचे एका पाठिंबा दिवपाक आयज आमी बसल्या.